अंदूचो लोकोत्सव जो आसा हो लोकोत्सव 26 तारीख ते 4 फेब्रुवारी त्याच कला अकादमीच्या दर्या संगमाचेर घेवपाचो ठरलेलो आसा। हेजे संदर्भान जय तयारी खास करून ह्या एकंदरीत लोकोत्सवा भितर 550 स्टॉल्स जे आसात थंय उबे जाल्ले आसात आणि त्याच प्रमाणे ह्या 550 स्टॉल्सांक धरून जवळ जवळ 700 जे कारागीर जे आसात ते तातूंत पार्टिसिपेशन करपाचें आसा। ते 10 दिसां भितर 27 तारखेक 3 जागर आसात जे एक आपले आयोजन म्हणजे यजमान जे आसा ते म्हळ्यार सातेरी मूळ संस्था पाळी शिरदोन। दुसरो जागोर जो जातलो तो श्री विठोबा दहाजाण समाज धोणशी नागेशी, तातूंत स्वता हांवूय आसतलो, पार्टिसिपेशन म्हजें आसतलें। तिसरो जागोर जो आसा तो नागेश महारुद्र मंडळ कुडका तिसवाडी। दुसरे दिसाचे 3 जागर आसात ते श्री हनुमान संस्थान गवळेबाट चिंबल, श्री सद्गुरू दहाजाण मंडळ गोठण वेलिंग आणि श्री सातेरी मूळ संस्थान पाळे शिरदोन अशें आसतले। आणि तातूंत भितर प्रत्येक जागोर महोत्सवाच्या निमतान ज्या जागराक भरीव अशें योगदान जणेन जेन्ने दिल्लें आसा, जे जाणकार आसा, जे आज खूब कसलेच आशा न बाळगता तांच्यान ही पारंपारीक जायत जें आसा तें मुखार व्हरपा खातीर सातत्यान प्रयत्न केल्लो आसा, ते जवळ जवळ आमचे 14 जाणांचो आमी सन्मान करतले।